मोळ बाबा भयण जेजू आपल्या शिसांक वपारींनी आनी काणयो सांगून संदेश दितालो, तत्वां शिकयतालो, ताका कितें जाय तें तो तांकां शिकयतालो, कित्याक अशें तांकां सजमो नासलें. सो आतां शुभ वर्तमानान आमी वपार आयकल्या कशे भाशेन एकट्या कडेन 500 दिनार आसले. 500 दिनार तो दिवचो आसलो दोनयांक आनी दुसरो 50 दिनार. दोगांयकूय ताणें दोनयान बोगशिले कित्याक तांचे कडेन ते परतून दिवंक तांक नासली. तो जेजू सायमन फारिसेवाक विचारता, कोणाक चड बक्षिलो? जाणें जायते पयशे दिवंक जाय आसले ताका चड बक्षिलो. ओके, सो जाका चड बक्षिलो तो ओदीक देवाचो मोग करतलो. ही वपार सांगून ताणें म्हटलें, पळय हांव तुज्या घरा आयलो, तुवें म्हाका स्विकारूंक ना, उदक देखून दिवंक ना, हात पांय पुसपाक धुवपाक. ते वस्तोरेन तिच्या दुकानी म्हजे पांय पुसले धुले आनी परमळीत तेलान म्हज्या पांयांचे आनी हाताचे तिणें एनोयंट केले. तो म्हाका बाबा भयणीनो, दोन तरेची मनशां आमी पळयता शुभ वर्तमानान. एकटो तो फारिजियो, सायमन फारिजियो, अहंकारान आपलेपणान भरलेलो. तो स्वता आपूण ताचे भाशेन दुसरें कोण ना ताका दिसतालें. देवाक देखून तो कितें करचें तें सांगतालो. जेजूक तो सांगता, ती कोण ती तुका खबर आसली जाल्यार तूं तिका तुजे लागीं जवळ घेवचो नासलो. पातकीन ती एक सामाजीक वस्तोरी. थोडे म्हणटा ते जायत कडेन मारी मॅगदलेन हो एक सामान्य वस्तोरी, पातकीन खरी. तिका देव जिवीत अनुभवूंक जाय आसलें, बरेंपण अनुभवूंक जाय आसलें, कित्याक आमकां सगळ्यांक देवाच्या इमाजीन रचल्यान आनी बावतिजमान आमकां पवित्र आत्मा दिला, जाच्या घोटायेन आमी देवा भाशेन जावंक शकता. सो हे गूण ते फारिजेवान जेजूक आमंत्रण दिलें कित्याक ताका खबर आसली तो फामाद गुरू आनी सो ताका आपल्या घरा हाडटा तांच्या फॅमिलीक मेळोवंक आनी दाखोवंक लोकांक की आपूण ते गुरूक आपल्या घरा आयलो आनी तांकां एंटरटेन केलें. बगर ती वस्तोरी आमी सामाजीक मनशां, आमकां कोणाक तरी कोणाची जावंक जाय, दुसऱ्यांनी आमचो मोग केलो जाय, आमची आपुरबाय केली जाय, आमचो सन्मान केलो जाय. सो हे तिका मेळ्ळें जेजू कडून. जेजून तिका तिचें परिवर्तन केलें आनी देखून तिका इतली ती उपकारान भरलोली. आनी कसली तेल तें सेंट, म्हारग तेल, तें घेवन जेजूक अभिशेक करता, तुजे पांय दुकानी धुता आनी तो तेल लायता. तो ते फारिजेवाक सांगता, ही वस्तोरी तिका देवाचो मोग मेळ्ळा, तिका बोगसोळें मेळ्ळां आनी ती देवा मोगाची आनी दुसऱ्या मोगाची. पूण तुका देवाची गरज ना, मनशाची गरज ना, तें जावन आसा एक पातक, सेल्फिशनस. सो भावानो, आमी आमच्या स्वताच्या जिवितान कोणा भाशेन जाता, सायमन फारिजियो वो ती वस्तोरे भाशेन. जेन्ना आमकां देव बक्षिता
आमची पातकां आनी ताचे भाशेन जावंक संदी दिता, गोटाय दिता. आनी दुसरें गोरवान भरलेलीं मनशां आसता, दुसरें कोण ना दिसता, तें पातक जावन आसा आमी दुसऱ्याची सेवा करूंक, खालतिकायेन जिवीत जियोंक. आनी तेन्ना दोगांय मनशांक देवाचो मोग, देवाचें तारण मेळटलें.